मगाच्या भावन भयणो आतांच ह्या शुभ वर्तमानांत पयले सोडीन आयकलां जेजू आमकां आपली वाट दाखयता. ताची वाट कसली? ताची वाट जावन आसा मोगाची आनी दोयाळ्याची. आनी देखूनच तो म्हणटा जो कोण क्रिस्ताच्या भक्ताक एक पात्र उदक दीत जाल्यार देखून ताका मजुरी मेळटली. आनी हें आमकांय लागता. आमी दुसऱ्यांची सेवा करता आसतना आमी दुसऱ्यांक एक उदकाचो पेलो दिल्यार देखून आमकांय देव इनाम दितलो. आनी हें कार्य फकत क्रिस्ताच्या भक्तांकूच न्हय पूण सगल्यांक आज जेजू सांगता. तेच परीन दुसरे वाटेन पळयत जाल्यार आमी जेजूची बरी भिरांकूळ उतरां आयकतात. पयलें म्हणल्यार जेजू आमकां शिटकायता की आमी दुसऱ्यांक वायट देखीन वायट मार्गान व्हरचें न्हय. आमी तर व्हेले जाल्यार आमकां तें भोगूंक पडटलें. कित्याक आमी आनी चडशें करून हांगा जेजू म्हणटा भुरगीं जीं रोखडींच तांकां नवें शिकता आसतना तांकां कितें वायट शिकोवचें न्हय. तरणाट्यांक तो म्हणटा कांय वायट शिकोवचें न्हू. कोण भावार्थाचे मार्ग चलता बरें देख दिवचे खातीर वायट देख दीत जाल्यार तांकांय शिटूक करता. आनी ताच्या उपरांत आमी आयकता जेजू जायतीं भिरांकूळ उतरां अशीं म्हणटा तुजो हात तुका वायट परिस्थितीन घालता जाल्यार तुजो पांय तुज्या वायट परिस्थितीन घालता जाल्यार तें कातरून उडय. तुजो दोळो तुका वायट दिता जाल्यार तो उमटून उडय. जेजू सांगूंक सोदना की हें खऱ्यांनीच आमी करूंक जाय अशें म्हणून पूण तो आमकां चतूर करता. कित्याक जायते फावटी म्हज्या भावन भयणीनो आमच्या कुडीच्या सांद्यां वरवीं आमी पातकांत पळोवंक शकता. आमी जायते फावटी आमचे हात घडये दुसऱ्यांक मारूंक दुसऱ्यांक कितें चोरून व्हरूंक अशें आमी वापर करूंक शकता. पांयान आमी कोणाकूच मारूंक शकता. दोळ्यान आमी कितें वायटूय पळोवंक शकता. आनी ताकाच लागून जेजू आमकां आयज चतूर करता आमी ह्या पातकांत पडना जावचें. आनी ह्योच त्यो आडखळ्यो जायते फावटी आमचें आत्मीक जिवीत जें आमी देवाच्या भावार्थान भरूंक जाय तें आमी करता आसतना ह्योच आडखळ्यो आमच्या जिवितान येतल्यो. आनी हेच आडखळ्यांचेर तो आमकां चतूर करूंक सोदता. देखून म्हज्या भावन जेजू आमकां आज एक उदाहरण दिता की आमी जाता ते भाशेन एक मिठाचें उदाहरण दिता. मीठ जावन आसा एक नमुनो कसो आमकां. कित्याक मीठ जेवणाक स्वाद दिता. आनी तेच भाशेन आमी हें बरें कितें करतलें जाल्यार एक बरो स्वाद दिवंक आमच्या जिवितान वावरूंक गरजेचें. आमचें आत्मीक जिवीत तरी बरें जातलें जाल्यार आमी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक गरजेचें. आनी ताकाच लागून जेजू पयलेच फुडें म्हणटा पयलेच फुडें आमकां दाखयता की आपलो रस्तो कसलो तो. आनी हेच मार्गान आमी चलूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी हेच मार्गान आमी दुसऱ्यांकूय व्हरूंक आमकां तो शिकयता. आनी हेच करूंक आमी वावरूंक गरजेचीं. आयज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना म्हज्या भावन भयणीनो आमी जेजूच्याच मार्गान चलुया. जेजूच्या ह्या मोगाच्या आनी दोयाळ्याच्या मार्गान चलूंक आमी वावरुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत परिस्थिती येतात आनी आमी देवाच्या मार्गान चलचे खातीर मोगान जियेचे खातीर आमी दुसरे भाशेन पातकांचे वाटेन जियेलेलीं आसात. तर आमी आयज ह्या नियाळ करता आसतना मोगान भरून जेजूचे खरे क्रिस्त भक्त जावंक आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया.